जो स्ट्रोक आसा तातूंत नक्की जाता कितें? वॉट इज द मॉडेलिटी? सो हातूंत कितें जाता जे शिरो ब्रेनाक सप्लाय करता न्ही त्या शिरांनी मागीर एक क्लॉट जाता ते शिरो बारीक जाता आनी ते बंद जाता नाजाल्यार केन्ना केन्ना हार्टाच्या नाजाल्यार बाकीच्या शिरेंतल्यान ते वचून तो क्लॉट जमा जाता अच्छा. आनी ते क्लॉट जावन तो शीर बंद पडपाक शकता. सो हाका म्हणटा हो क्लॉट बंद जावन स्ट्रोक जावप हाका म्हणटा आमी इश्टिमीक स्ट्रोक. अच्छा. कळ्ळें न्ही? तातूंत ब्लड सप्लाय त्या एरियाक कमी जाता त्या खातीर ती एरिया मागीर हळू हळू ती मरता आनी जे एरिया डॅमेज जाता ताचे अकॉर्डिंगली आमकां सिमटम्स जाता म्हणजे पॅरालिसीस जाले नाजाल्यार आमची स्पीच वचप हे सगळे आमकां सिमटम्स जाता. हाका म्हणटा आमी इश्टिमीक स्ट्रोक. दुसरो रितीचो स्ट्रोक आसता जे आमी जे शिरो आसता ते शिरो प्रेशर वाडून ऑर कितें अबनॉर्मलिटी घातून ती शीर फुट्टा. ते शीर फुटून तातूंत ब्रेनान आमच्या ब्लिडींग जाता हाका आमी म्हणटा ब्रेन हेमरेज. ओके, ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेमरेजीक स्ट्रोक. सो हे सुद्दां दोन तरेचे आसता. एकदां केन्ना केन्ना ब्लिडींग ब्रेनान भितर जाता जाका आमी इंट्राक्रेनियल म्हणजे ब्लीड म्हणटा. केन्ना केन्ना ब्लिडींग ब्रेनाचे इर्द गिर्द जाता हाका आमी म्हणटा सब एरेक्नॉइड हेमरेज. सो हे दोन्ही टायपचे हेमरेजीक स्ट्रोक आनी एक आसा इश्टिमीक स्ट्रोक. Almost 80% of all strokes are ischemic due to blockage of the blood vessels, while 20% of the strokes could be due to the rupture, which is called as hemorrhagic stroke.